कंट्रोल करता. आता हे काम चालू आहे जे पहिले नवें बांधला वेल्ड केला आताच्या सुप्रीम कोर्टान हांगासर काम करपाक कळसा बंडुरा प्रकल्पाचेर बंदी हाडलेली आशिल्ली. त्याच बरोबर म्हादई लवादा समोर ज्या वेळार हो म्हादईचो लढो चालू आसा त्या वेळार कर्नाटकान अशें करप हें कोर्टाच्या आदेशाच्या विरुद्ध जाता आनी हांगा जें काम चल्लां ताजेर अशें दिसून येता अशे पुरावे हांगासर आढळता की काम हांगासर चालू आसा, जोरान चालू आसा. आतां मशिनरी सायडीक हाडून आज तांणी मशिनरी काडून सायडीक हाडून दवरल्या. तांकां कळ्ळां आसतलें की आमी पळोवंक येता हांगासर म्हणून. त्यामुळे हे जे हांगासर पुरावे दिसून येता हाजेर अशें प्रतीत जाता की कर्नाटक सरकार जोरान हांगासर काम करून हें उदक डायवर्ट करूंक सोदता. म्हणून म्हाजी परत एकदां कर्नाटक सरकाराक विनंती आसा की लवादाचो आदेश ये पर्यंत कसल्याच तरेचें काम हांगा करचें न्हू. गोंयकाराचें जें अस्तित्व आहा तें सोंपोवपाचो हो जो प्रयत्न हांगा कर्नाटक सरकार करता ताचो हांव ह्या सगळ्या माध्यमाच्या मार्फत निशेध करता. आतां केस कशी आसा की म्हादई लवादा समोर केस आसा तर म्हादई लवादा समोर हे आमी नजरेक हाडून दितलेच. आदेशाचो एक प्रकारे हो भंग जाल्लो आसा ते आमी तांच्या निदर्शनाक हाडून दितले. सुवातेर कर्नाटकाची मिडियाय पावली. कर्नाटकाचे मिडियान पालयेकाराक मुख्यमंत्री पर्रीकारान येडियुरप्पाक केल्ल्या पत्राच्या प्रश्नांचेर घेरलो. आपका मुख्यमंत्री कर्नाटक बीजेपी प्रेसिडेंट में एक पत्र लिखा हो. बीजेपी प्रेसिडेंट को इधर पत्र लिखा है. हाँ, लिखा है. पीने का पानी में हम पानी छोड़ते करके लेटर लिखा है. नहीं उससे मतलब बिल्कुल नहीं बनता. वो पत्र जो भी है वो अदालत का आदेश नहीं है. जब तक अदालत का आदेश आता है तब तक ऐसा करना उचित नहीं है. इतले मजगती 70 दिवचले म्हादयचेर जागृताय मिटिंगो जायत आसात. दिवचले आमी गोंयकार संघटनेची बसका जाली. ह्या दोन नाल्यांनी म्हादई जावन सकयल येता. आतां ह्या म्हादईन जे आमी तेजे किंमतूच करूंक शकना. आमचे इंद्राचे वज्र जावं माणिक आनी कितें हिरे आनी हे तेज्या पेक्षा व्हडले इतके ह्या म्हादईन भरलेले आसा. उठा, तुमी युवक उठा आणि तेका जाब विचारा तुमच्या प्रत्येक आमदाराक. आमी सगळ्या आमदारा कडेन या, तुमचे मत मागुया. म्हादई कर्नाटकाची न्हू, म्हादई निसर्गान दिल्ली आमची. हो निर्णय तेंच्यांनी इगो सायडीक दवरपाची, आपली नवटंकी जी आसा, नाटकीपणा, फटीकपणा, गोंयचो आपली आवय म्हादय आमची आवय आसा त्या आपल्या आवय साठी किमान जे आसा तेंच्यांनी ते सगळो आपले इगो सोडपाचो आणि जे पत्र दिल्ले आसा ते ताबडतोब अनकंडिशनली either he has to withdraw that or he has to revoke that and he has to declare the eternal. हांव मी प्रश्न करता प्रताप सिंग राणे किंवा आमचे सत्तरचे दोन्ही आमदार यांच्यानी अजून कित्याक भूमिका स्पष्ट करूंक ना. 70 इफेक्ट जातली मोठ्या प्रमाणात. पयलो जो म्हादईचेर जर घालो घातलो जाल्यार पयली 70 इफेक्ट जातलो. आज तेंचे कित्याक तोंडा बंद आसा तें तेंच्यांनी उलयचें, जनते खातीर कितें तें सांगचें. आज रणजुणे हांगा धरण आसा केरी डॅम. आज पर्ये, होंडा, मोल्ल्या, पिसुल्ल्या, मावशी सगळ्या भागांत डेली पळया पाण्याची कमतरता, मोर्चा हें तें आसा. मागीर ह्या लोकांनी इतलीं वर्सां राजकारण रावन उदक कितें विकास केलो 70चो तर ते उदक दिवंक शकना. पूण आमकां गरज आसा. फर्स्ट हांव म्हणटा आमचो 70 आनी बिचोलकार आमी एकठांय रावन आमकां हो दोनूय तालुक्यात कडकडीत बंद पाळूंक जाय, दाखोवन दिवंक जाय सरकाराक आनी कर्नाटकाक की आमी धरणां म्हणजे म्हादयचेच पोना आसले. हे दोन आमचे तालुके तरी आमी जागृत आसा आनी एकजूट आसा हे दाखोवपाक जाय. आमकांच न्हू एनवायरमेंटाचे बेसिसाचेर खुबशे जे आहा तो लढो जो आहा जशें फॉरेस्ट क्लियरन्स म्हटलें, एनवायरमेंटाचे क्लियरन्स, वायल्ड लायफ जे आसा इश्यूज आहा हे सगळे गोष्टी जे आहा तेजे कडेन गांभिऱ्यान पळोवपाची गरज आहा. कारण प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी उदय परब.